आज आम्ही पळयतात कलेक्टर बिल्डिंगान मदानी साल्दाना कॉम्प्लेक्स हो एंटायर साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आणि थंय आमी पळयता कितलेशे व्हड प्रमाणांनी सुणी भितर ऑफिसान आसा ग्राउंड फ्लोराचेर स्पेशली कॅन्टिना वाटेन एंटायर कंपाउंडां म्हणपाक जाता आणि हे स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन जे आसा वाडत आसा आणि कलेक्टर बिल्डिंगूच एंटायर मडगांव प्रत्येक जंक्शनाचेर वाड्यानी आमकां डझनांनी सुणी एक बराबर दिसता आणि हे पॉप्युलेशन वाडपाक कारण म्हणल्यार प्रॉपर ABC प्रोग्राम जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो आसा तो सारके जायना कित्याक म्युनिसिपालिटीचो सपोर्ट जो NGO अपॉयंट केल्लो आसा मडगांव खातीर साउथ गोवा वेलफेअर ट्रान्सफर फॉर एनिमल हांकां जाय तो सपोर्ट मेळना जाय तो सपोर्ट म्हणल्यार जो 2009 ह्या वर्साक आमी जो सेटअप केल्लो टेम्पररी शेल्टर टेम्पररी तो सांगपाक लागला 2009 आमचे शेल्टर जो सेटअप केल्लो तो आसा तसो आहा तातूंत कांयच फरक जावना कांयच हें जावना ऑन द कॉन्ट्ररी इवन जे केजीज आहात तांकां एडिशनल केजीज जाय आशिल्ले ते सुद्दां प्रोवायड करूना जी वॅन आमी तांकां दिल्ली डॉग कॅचिंग ती वॅन आसा ती सुद्दां काबार जाल्ली आसा ते आपल्या ओन व्हेकल्स यूज करपाक लागला आज देखून जेन्ना एक इंजर्ड सुणें आशिल्लें जाका ट्रिटमेंट जाय आशिल्लो एक फॉरेनरान ते हें करून मागीर NGO आपोवन ताणी आपली ओन स्वताची वॅन हाडून त्या सुण्याक ट्रिटमेंटाक व्हेल्लो आहा सो असले जावन आसा आनी आमकां आनीक प्रसंग येवपा सारके रावता जाल्यार आमकां खबर ना म्युनिसिपालिटी आनी ऑथॉरिटीज जो पोंडा हालींच एक इन्सिडंट जाल्लो एक 1.5-2 वर्सां भुरग्याक सामको हावून उडयल्लो सो तसले सिट्युएशन मडगांव जावपा रावता म्युनिसिपालिटी आनी ऑथॉरिटीज जाल्यार आमकां आयडिया ना सो त्या कारणा लागून आमी मागता की कलेक्टरान हाजेर इल्लो एटेन्शन घालचें कित्याक म्युनिसिपालिटी तरी हांकां कांयच व्हडलेशें फरक पडना अशें दिसता आमकां कित्याक जेन्ना कितें आसा सुण्याचेर डायरेक्टली काडटा आनी NGOक फोन मारपाक लायतात पूण NGO कितले सुमार सपोर्ट करता तें पळोवपाक जाय आज पासून तांकां कितलेशे म्हयन्याचे हें पेंडींग आसा पेमेंट्स पेंडींग आसा तांचो एग्रीमेंट आजून पासून जाला ना कांयच खबर ना एडिशनल लँड दीत म्हणटाले ते तांकां दुसरी वेन्यू सायट दीत म्हणटाले तेंवूय आजून जावना आनी कशें भशेन सुमार हें ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करपाक शकतलो तरी आमी डिमांड करता आनी रिक्वेस्ट करता एपीलूय करता जाय जाल्यार कलेक्टरा जाय की हाजेर इल्लो एटेन्शन दिवचो नाजाल्यार जो पोंडा इन्सिडंट जाल्लो तो हांगाय जावपाक चड टायम लागपाक हांगा जे कलेक्टर ऑफिसान आसता थिंगा चोवपाक गेल्यार सुणे जाय ती सुणे दिश्टी पडटा तेजेर कितें म्हणून आसता ती सुणे दिश्टी पडटा ती बेजिकली कितें आसता पब्लीक ऑफीस हातूंत वेरियस भशेन लोक येता वेल कंडिशन्ड म्हणजे एल्डरली लोक येता जो मे बी मेडिकली फिट आसना आनी फिबल आसता चलपाक हितून सिट्युएशनाक सो ही सुणी इतली हांगा दिश्टी पडटात कलेक्टरेट बिल्डिंगाकून ती हितून मध्ये एक दोग जाण देखून एग्रेसीव नेचर आहाय जाल्यार देर कॅन बी सिवियर अटॅक्स ऑन सिनियर सिटीजन्स नाजाल्यार कोण सादो नागरीक हांगा सर्विसीसां येता तेंचे खातीर सो कलेक्टरेट शूड टेक कॉग्निझन्स ऑफ दीस कलेक्टरेट शूड टेक कॉग्निझन्स ऑफ देयर ओन बिल्डिंग and actually make sure these dogs are taken and rehabilitated at appropriate centers provided by the government or some NGOs that are dealing with it and rehabilitate them elsewhere, not in this building. This building is basically for public services and public should be freely and without any fear be able to avail services in it. नाव सांगू Public matter. Zakal, South Goa District Collector's Office in Goa. This place is infested with stray dogs. Right now you can have a look over here. A dog sleeping on top of the chair. They attack senior citizens or any type of citizens that they don't like. They attack them. It is dangerous. The administration does nothing about it. Clear them. There's security here in the compound, but even the security don't do anything. We appeal to the government to take administrative action in respect of these stray animals inside the building. Thank you. What's your name, sir? Anil Dilbagas. Anil. डिपार्टमेंट आहे एनिमल हॅजबंडरी डिपार्टमेंट आहे की जाता बेगीन आंतरराष्ट्रीय बंदोबस्त करचो
ही 10-12 कुत्री जी आसात जमा जावन भोंवतात सगळे कडेन आनी ल्हान भुरगीं बी हांगा येतात तेजेर कितें उपाय करपाचो तेंचें वॅक्सिनेशन आनी कितें कितें चलता म्हाका आयडिया ना हांव मागता आमच्या एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा कडेन आनी हें सगळें कितें आसा मॅच तें तुमी करचें म्हणून थँक्यू. A tumor in his pelvis, Okay. in his private part. So this lady came in to do some work. She saw the dog, and then she called us. We are the South Goa Welfare Trust for Animals. So now we will take it, we will treat it, we will neuter it, and then we will bring him back. What's the name? Sandra? Sandra. Sandra. Where are you? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.